आज कोर्टाचो जो निकाल येयला तेजेर तुवें केस फायल केल्ली कितें दिसता तुका केपी म्युन्सिपालिटीचेर तुवें केली? सी आय एम व्हेरी हॅप्पी की कोर्टाचो ऑर्डर सारकी येईल म्हूण. आनी आतां तरी म्हाका दिसता की ही गव्हर्मेंट यंत्रणा आहा ती सारकी करतली काम. सारकी नंबरींग चुकलें पयलीं सद्याक, मागीर डिलिमिटेशन चुकलें, मागीर सगळें चुकलें. तितून आनी कितें चुकलें म्हण तें कांय ना. अशें पळोवपाक गेल्यार दिसता की कोण एक राणटे मनशान तें केलें काय म्हण. आनी हांवें आयकल्ले प्रमाण काल लागून मलखंड रेस्ट हावजांक रोल बील घेवन लोक बशिल्ले परते हें सारकें करपाक. हें अशें करून चालू आहा तेंगेलें. पूण आज जें डिसिजन सारकें दिलां, आज जें डिसिजन दिलां तें सारकें दिलां. आनी तें तशें समज जाल्यार आज सरकारी लोक पळय ह्या टायमाचे भितरले कितें जातालें, इलेक्शनाक कोण वचनासले कोर्टांत. हें जावपाक कितें पावतालें, कोण वचनासलें. चल तें जालें मरे. आतां इलेक्शनान कितें तें कोर्ट घेवन तुगे हितून कित्या खातीर घातलो तुवें केपी म्युन्सिपालिटी? हय, केपी म्युन्सिपालिटीक तें जालें ना काय दिसता म्हाका. केपी म्युन्सिपालिटी गेले ते फाटी 11 केल्ले, हे फाटी 13 केले. फाल्यां आनी कोण सरकार येतलो 15 करतलो. प्रत्येक फाटी वाडयत रावपाचें. ते पॉप्युलेशना क्रायटेरिया आहा, तो क्रायटेरिया तेमी बायपास केलो आनी पॉप्युलेशन काडलें आनी वोटर केले. नवी पोट जी ऑर्डर काडली ते प्रमाणे वोटरां प्रमाणे वोट करपा म्हूण. आमगे एक्झॅक्टली 12,000 वोटर आहाय. सो 12,000 वोटरांक आतां कितलें पॉप्युलेशन तुमी वाडून घालता हें म्हाका कांय कळना. म्हणून तूं कोर्टाक गेल्लो? म्हणून हांव कोर्टाक गेल्लो.